करपाक सोदता गोंयकारपणाची स्वताची नवी व्याख्या. गोवा फॉरवर्डाक वगळिल्ल्यान आघाडी सरकार जाला अस्थिर. सरकार घडोवप्यांचेर हो अन्याय म्हणटा विजय सरदेसाय. गालजीबाग काणकोणच्या पुलाची कोसळ्ळी राखणी वणत. फुडल्या म्हयन्यात जावपाचें आसलें उक्तावण. थळाव्यांनी काडलो कंत्राटदाराचो फोग. गोंयच्या राजकारणात उरूंक ना नीत. लोकांक जागोवपा खातीर रायटरांनो जायात फायटर. गुलाब पुरस्कारांचे माचयेर दिलीप बोरकारान केलें आवाहन. गिरेस्तकायेचें वर्र मारपा खातीर न्हय जाल्यार जबाबदारेन आनी सादुरतायेन चलयत गाडयो. एशिया पॅसिफीक रॅली जैतवंत गौरव गिलान मारलो उलो. ऑल गोवा मोटर स्पोर्ट्स संघटनेन आयतारा केलो भोवमान. येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. गोंयच्या भाजपान असहकाराचें धोरण धाडलां. ताका लागून एनडीएच्या घटक पक्षां मदीं अस्थिरताय निर्माण जाल्या. फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा, ज्या लोकांनी हें सरकार घडोवपाक हातभार लायलो तांचो हो विस्वासघात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गोंयकारपणाची नवी व्याख्या करूंक सोदता अशें विजय सांगता. भाजपा उमेदवार नरेंद्र सावयकरान लोकसभे खातीर दक्षिण गोंयच्यान उमेदवारी भरतना गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान एनडीएक तेंको जाहीर केल्लो. काँग्रेसीच्या 10 आमदारांक भाजपात घेतल्या उपरांत भाजपान गोवा फॉरवर्डाच्या 3 मंत्र्यांक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयल्ले. सरकाराचे हे कृतीचेर बेजारिल्ल्या गोवा फॉरवर्डान पर्रीकराचे समाधी कडेन जाहीर सभा घेवन सरकाराक दिल्लो तेंको काडून घेतिल्लो. पूण गोवा फॉरवर्डान एनडीएक दिल्ल्या तेंक्या विशींची तांची भुमिका अजूनय स्पश्ट ना. During filing nomination of South Goa BJP candidate Narendra Savaikar for Lok Sabha election, Goa Forward Supremo Vijay Sardesai had announced its support to NDA alliance. After 3 MLAs of Goa Forward were dropped from the cabinet berth, Goa Forward has convened a public meeting at Parrikar Samadhi on the 13th of July and withdrew their support from the government. But it's still unclear whether Goa Forward will support NDA or not. One urge of Pramod Sawant to create his own Goinkarpan government. His version of Goinkarpan government has created distrust among NDA allies in the country. I was in Delhi yesterday. I met various people from various different political parties, mostly NDA allies, who say that this action makes them watch their back. This government and the people who are heading this government have started a new technique. The technique is to go and mislead the central leadership, do something which is completely unethical and immoral, and then come to Goa and tell their cadre that this is a decision of the central leadership, when actually the central leadership is not at all involved. So this is the new modus operandi of this government. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. गालजीबाग काणकोणच्या नव्या पुलाची राखणी वणत कोसळून पडल्या. नव्यान केल्लो रस्तोय नेमला. फुडल्या म्हयन्यात ह्या नव्या पुलाचे उक्तावण जावपाचें आशिल्लें. रस्त्याच्या बाबत कामाक लागून थळाव्यांनी तिडक उक्तायले. गालजीबाग काणकोणात नवो पूल बांदला, पूण पावस पडलो तरी ताचें काम चालूच आसा. जुलयाचे 20 तारखेक ताचें उक्तावण करपाचें आशिल्लें, पूण काम अर्दकुटें उरिल्ल्यान तें फुडल्या म्हयन्याचे 8 तारखेक दवरलें. पूण आयतारा सकाळ फुडें पुलाची राखणी वणत कोसळून पडिल्ल्यान पुराय पुलाकच धोको निर्माण जाला. थळाव्यांनी कंत्राटदाराच्या घाळपणाचेर बोट दवरलां. इतलो वेळ तो घेवंक शकना ती म्हणून ताका कांय सपोर्ट कांयच ना. सायडीच्यान सपोर्ट कांय ना, फक्त फातरांचेर आनीक हाजेर उबी केल्ली जाळी लावन. सो कॉमन सेन्स यूज केल्यार कोणीय सांगतलो आनीक जितले प्रेशर पडटा तितले भायर सरतालो त्या सायडीच्यान. सो अंदाजान कळटालें कितें लोड घेवपाक शकपाना म्हणटा. सकाळी कितल्या टायमार सुमार पडली? सकाळी 8:15 अशी जाली. काल सांजे लक्ष्मण पागी म्हणटा कडेन हांव उलयल्लो, पूण ताणें सांगलें की आपली 40 वर्सांचो अनुभव आसा आनी त्या अनुभवा प्रमाणे जर पळयत जाल्यार हें कोसळून पडटलें म्हूण. एक बारीक लेबर मनीस जर सांगू शकता की हें कोसळून पडटलें म्हूण जाल्यार हे JEE, EE, SC एडवोकेट जनरल येवन हांगा गेलो, पूण हांचे लक्षान आयले ना. पयर 20 तारखेक ह्या म्हयन्याचें उद्घाटन आशिल्लें. मातशें काम डिले जाला म्हूण 8 तारखेक उद्घाटन दवरलां.
आणि काल जर हांगा उद्घाटन जर 20 तारखेक जाल्लें आनी जर हेवी गाडी हांगच्यान गेल्ल्यो जाल्यार गाडी ह्या दर्या हातूंत समुद्रान भितर पडून लोक मरपाक शकताले. गोवा 365चो आमचो खबराकार देविदास गांवकारान कार्यकारी अभियंत्याक आडवे तिडवे प्रश्न विचारले. ताचेर ताणें कितें जापो दिल्यो पळयात. आदर पार्ट आहा पळय सीएमएचो तोय कॉलेज जावपाक शकता पडपाक शकता. सो आतां कितें मेजर्स घेतल्या रिकन्स्ट्रक्टेड पूण ह्या कंडिशनार रोडाची इनॉग्रेशन करपाक आशिल्लें न्ही ऑलरेडी ह्या कंडिशनार आतां आमी जो खंयची स्ट्रक्चर बांदता त्या पडटले अशें म्हणून करना. इट इज फॉर सेफ्टी ऑफ द पीपल. आतां कितें जाता जो स्ट्रक्चर स्पोर्ट्सीस ताका पळय पावसूय पडलो हे पडलो एडिशनल वॉटर प्रेशर तयार जाला ताका. गालजीबाग काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. सरकाराक मांडवीत कॅसिनो आयलंड तयार करपाचें आसा. डेल्टीन कॅसिनो आपल्या पोरण्या बोटीच्या जाग्यार नवी बोट हाडपाक सोदता. ही नवी बोट 122 मीटर लांबायेची आसा. तिची लांबाय बंदर कप्तानान घालून दिल्ल्या नेमांनी बसना. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान आरोप केला. नेम मोडून बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबो ही बोट हाडपाक सोदता काय कितें अशें गिरीश विचारता. डेल्टा प्लेजर कंपनीन तांची पोरणी बोट बदलपा खातीर बंदर कप्तान खात्यांत अर्ज केल्ल्याचे GPCC अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान पत्रकारांक सांगले. हे बोटीची लांबाय चड आसा देखून ही बोट बंदर कप्तान खात्याच्या नेमांचे उल्लंघन करता. बंदर कप्तानान घालून दिल्ले नेम फाट्यार मारपा खातीर राजकीय दबावाचोय वापर जाता अशें गिरीश म्हणटा. त्याची टोटल लेंथ जी आसा 122 मिटर्स आनी जी नॉर्म्स आसा गोंयांत कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची ती आसा 90 मिटर्स. त्याची ब्रेथ जो आसा तो त्या वेसलाचो आसा 27 आनी जो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान अप्रूव्ड जे आसा रे इट इज 16 मिटर्स. इट वील बी एन आयलँड बाय इट सेल्फ. एक विलेज आयलँड जातलें आमच्या मांडवीक आनी तें दवरपाक खंय सोदतात ते दवरपाक सोदतात हांगा जो सामको तोंड आसा मांडवीचें जे समुद्रांक एक जाता आग्वादा म्हणजे जे कला अकादेमीची ती फेसिलिटी सगळी आसा ती थंय ते मदीं दवरपाक सोदतात. आतां कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सांचे अनेक रुल्स आसात की ते केस टू केसीचेर ते डिसायड करतात. जर ती वेसल इंटरनॅशनल हितूंक वयतात तेन्ना त्या वेसलाक ते अप टू मॅक्झिमम ऑफ 120 मिटर्स 90 to 120 मिटर्स एक्सटेंशन दितात प्रोवायडेड दे आर नॉट यूज्ड इन इनलँड वॉटरवेज. दॅट ऑल्सो द मॅक्झिमम लिमीट इज 120 मिटर्स आनी ह्या वेसलाचो जो सायज आसा इट एक्सिड्स दॅट. दीस नॉट आय एम नॉट सेईंग द नोट दॅट इज मूड इन द कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स इज सेईंग. दुसरो मायकल लोबोक हो प्रश्न क्लियर येता की कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचो तूं मिनिस्टर आसा तूं हेका अप्रुवल आउट ऑफ वे वचून दितलो काय कितें हें लोकांचें लक्ष आसा आनी तो जर तूं परमिशन दितलो जाल्यार तूं तो डेफिनेटली देर इज अ एक्सचेंज ऑफ ह्यूज सूटकेसीस. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भुरग्यांच्या अभ्यासक्रमांत शेता विशीं म्हायती आसप गरजेची पूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जो अर्थसंकल्प मांडला तातूंत हे विशीं कांयच तरतूद केल्ली ना. फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा. अर्थसंकल्पांत शेता खातीर आशिल्ल्यो तरतुदी आतांच्या मुख्यमंत्र्यान करूंक ना. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केल्लो अर्थसंकल्पच ताणें वाचून दाखयलो. विजयान म्हटलां. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय आयतारा भुरग्यांक घेवन शेतान देवलो. शाळेच्या भुरग्यांक शेता विशीं म्हायती आसप गरजेची अशें विजय म्हणटा. सामुदायिक शेतांचेरय तो उलयलो. मोठ्या प्रमाणात पडून आशिल्ली पाडंग जमीन लागवडी खाला हाडटले जाल्यार आमकां फाल्यांचे शेतकार आयजच घडोवपाक जाय अशें ताणें सांगलें. पळयात. हे जे आमी आज सिंबॉलीक प्लांटींग करतात शेताचें हे आमचे भशेन एक प्रयत्न टू क्रिएट गोवन फार्मर्स ऑफ टुमोरो. फार्मर्स हू वील टेक एग्रीकल्चर फॉरवर्ड. हांवें सदांच म्हणिल्लें की एग्रीकल्चर म्हणटे शूड बी पार्ट ऑफ द स्कूल करिक्युलम. आमचें हें बजेट जें आज एसेंब्लीन डिस्कस जाता तातूंत एग्रीकल्चर इश्कोलाच्या करिक्युलमान आसा
अशें कांय दिसना. बजेटेड आउटले जी व्हडली दाखयल्या प्रमोद सावंतान आपल्या भाशणांत, ही बजेटेड आउटले फॉर एग्रीकल्चर इज नॉट बिकॉज ऑफ हिम. ही हॅज जस्ट रेड द बजेट which was done by Manohar Parrikar. In this budget there was a huge outlay for agriculture because of the contribution of me and my team. आणि सगळ्यात मेन म्हणटा ते कम्युनिटी फार्मिंग. जी इतली पडंग जमीन आहा ती जर कल्टिवेशनान हाडटले जाल्यार आमकां फाल्यांचे शेतकार आज तयार करपाची गरज आहा. द ओनली वे टू डू इट is to get agriculture in the curriculum, which I think is being neglected by the present government, because this present government and the minister as well as the chief minister does not have the vision or the time to think of such small things. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. पोरण्या गोंयांत नवो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प उबारपाची सगळी तयारी जाल्या, पूण थळाव्यांनी आयतारा ताका खर विरोध केलो. पोरण्या गोंयचे दायज लोकांची भलायकी आनी सैमाचे नदरेन हो प्रकल्प धोकादायक थारतलो अशें तांचें म्हणणें. बांयगिणी पोरण्या गोंयची ग्रामसभा कोयर प्रकल्पा वयल्यान बरीच गाजली. सगळ्यांच्योच तकल्यो गरम जाल्ल्यो. थळव्यांक ताजो भोव त्रास जालो. सैमीक उदका स्त्रोतांचेरय परिणाम जातलो अशी कारणां देत तांणी खर विरोध केलो. हो प्रकल्प गुठलायात तांणी सरकाराक शिटकायला. पळयात ग्रामसभेत जाल्ली गरमागरम चर्चा. And today we passed a resolution saying that we are opposing to the garbage treatment plant at Bangini, Old Goa. And second resolution we passed in MUSL is to protect the old fortress wall of Old Goa at Bangini in the garbage treatment plant. Some portion of that wall is still visible in the acquired land of a garbage treatment plant. And while constructing that wall, they had demolished the part of the old fortress wall. So we brought that notice to the Panchayat, saying that they had CCP while the construction the compound wall, they had demolished the old fortress walls. So they had taken the note of it. Site they selected is on the top, and surrounding the within the radius of 200 meters there are many residential areas. Plus schools are there. One MUT is there, and one hospital also, 200-bedded hospital is there. So there are a lot of reasons to oppose this. And second, it is a world UNESCO site. The world UNESCO monuments are just around something within the 2-kilometer radius of the garbage treatment plant. And surrounding the garbage treatment plant, there are the water bodies also, some springs, some lake. One of the famous lake is Karamolim Lake. It is known for the bird sanctuary. So that's why we want to oppose this plant. This is not suitable land for that plant. Garbage plant जावचो ना म्हणून आमी लोकां बरोबर आसा, ओपोज घेतलेलो आसा. पंचायतीन अपोज केला. पंचायतीन आनी सगळ्या लोकांनी ग्रामसभा मेंबर्स 100% ग्रामसभा मेंबर्सांनी ओपोज केला, त्याच्या बरोबर आम्ही आसा. पोरण्या गोंयच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. तुम्ही तुमच्या फुडाराची शाश्वती दिवपाक शकनात, कारण तुमच्या फुडाऱ्यांचे विजनच थारिल्लें ना. आज कोण खंयच्या कदेलार बसला हे आमकांच कळना. गोंयच्या राजकारणाची ही स्थिती आणि हाका जबाबदार लोक. तुम्ही मात सादूर रावात. तुमचो फुडार तुमकांच थारावचो पडटलो. आदलो उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसान फोंड्याच्या विद्यार्थ्यांक गोंयच्या राजकारणाची काणी सांगली. फोंडा फर्स्ट संस्थेन फोंडेच्या 190 माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक विद्यार्थ्यांचो कौतुक सुवाळो घडोवन हाडलो. तातूंत विजय सरदेसाय उलयलो. राजीव कला मंदिरात जाल्ल्या ह्या सुवाळ्यात फोंडा फर्स्टचो राजेश वेरेकार, डॉक्टर राजीव उसगांवकार हाजर आशिल्ले. गोंयांत सरकारी नोकऱ्योच नात. इतलेच न्हय तर सरकारा कडेन ते विशीं म्हायती ना अशेंय ताणें सांगलें. Jobs are not there. Jobs are not there in the government. Jobs are not there in the private sector. And the government is doing nothing about it. Forget doing anything. They don't even have data. You need to be aware. You cannot be sure of a good future because you are not sure of the vision of the leaders who govern you today. While Deputy Chief Minister आदलो बिगलो केन्नाच इंट्रोड्यूस करूंक जाय. केन्ना कितले डेप्युटी सीएम जावंक शकता ही गॅरंटी ना. आनी इतले भशेन ते हाडले कोण फक्त डेप्युटी सीएम आनी असेंब्लीन बसतना आमी इतले घुसपतात की बाबा हो बंदो आशिल्लो हांगा हो आतां एसायडी ना. हें आमकां वचून समजुपाक टायम लागता. अशी आमची गोंयची परिस्थिती जाल्ली आहा. आनी ही कित्याक जाल्या? ही जाल्या इतल्याच खातीर कित्याक लोक अनरिस्पॉन्सिबल. लोकांक पडूंकूच वचूंक ना. हाजे फुडें इलेक्शनां म्हटल्यार ती तशी जातली. जातीचे धर्माचे इलेक्शनां जावचें ना. पॉलिसीचेर जातली की बाबा आमकां तूं कितले जॉब्स क्रिएट करतलो, कितल्यो नोकऱ्यो आमच्या भुरग्यांक मेळटल्यो.
आजय लोक करतले जाल्यार लोक गोंय सोडून वतले. हो गौरव सोहळो पोंडा फर्स्ट गेली सलग 5 वर्सां आयोजीत करता. हो 5वो सोहळो आनी सोहळो आयोजीत करपा फाटल्यान प्रमुख हेतू तें की ज्या विद्यार्थ्यांनी बरे गुण संपादन केल्या, ज्यांनी बरी मेहनत घेतल्या आनी हे आपल्या बुद्धिमत्तेचेर जे बरें यश संपादन केलां त्या भुरग्यांक एक शाबासकी दिवप, तांणी केल्ल्या यशा बद्दल तांची तोखणाय करप. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्या कस्टमान आयतार सकाळीं ताजिकिस्तानाचे एके बायल प्रवाशा कडल्यान 1.78 किलांचे 56.38 लाखांचे भांगर जप्त केले. एअर इंडियाच्या AI-994 विमानांतल्यान ही बायल प्रवासी ताजिकिस्तानांतल्यान गोंय आयिल्ली. ताजिकिस्तानांतल्यान गोंया आयिल्ल्या हे बायलेची कस्टम अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली. हे बायलेन कपड्यांत लिपोवन ह्यो भांगरा वस्ती हाडिल्ल्यो. कस्टमान 1962च्या कस्टम कायद्या खाला ह्यो भांगरा वस्ती जप्त केल्यात. Goa customs officers today at Goa airport have apprehended 3 international female passengers who are from Tajikistan. Upon conducting examination and personal search, we have found and recovered about 1787, that is 1787 grams of gold in various forms, hidden in hand baggage, purse, inner base, etc. And total value of the said items is estimated around 56.38 lakh rupees. The said goods have been seized under Customs Act. दाबोळी विमानतळावेल्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याक विरोध करपा खातीर कोलवे ग्रामसभेन आयतारा थाराव पास केलो. सध्याचो आराखडो रद्द करचो, कित्याक तर हो आराखडो तयार करतना थळाव्या पंचायतींक विश्वासात घेवंक नाशिल्ले अशें तांचें म्हणणें. ग्राउंड एक आनी आमचे सिवील ट्रीटमेंटाक आनी कोस्टल झोन मॅनेजमेंट पीपल आर ऑब्जेक्टिंग बिकॉज कोस्टल झोन मॅनेजमेंटान म्हणटा तो एका सुरू जाय, कित्याक लोकांचे स्टेक होल्डर मदीं आनी डिसायड करपा जाय पेपराचे हेजे गॅलमेंट जाय जावपाना तें. It has to be brought before the public people and explain them. आता लोकांचे भितर जे घरान नाही म्हणटा लोक, so they have to consult the people. I am not living in shelter, but people, fishermen, they are all documented. They are staying since they are birth. They are staying there. But if they discuss, where will they go if they are not sure? Parliament should be done, but not at the cost of the locals. Locals should they have to have their say on this regarding the plan. गोंयच्या राजकारणात नीत उरूंक ना. लोकांक गृहीत धरून सगळें चल्लां. लोकांक जागोवपा खातीर फायटर रायटरांची गरज आसा. बिंबचो संपादक दिलीप बोरकारान म्हटलां. फादर फ्रेडी दा कॉस्टा मेमोरियल ट्रस्टाचे वतीन गुलाब पुरस्कार वितरण आनी फादर फ्रेडी दा कॉस्टा उगडास दीस शेनवारा मडगांवच्या रवींद्र भवनात मनयलो. एन्थनी मिनेझीस, चेतन आचार्य आनी हेर मानेस्तांचे हजरेत जोसेफीन डायस, मायकल डिसोजा आनी विन्सी कोद्रुसाक गुलाब पुरस्कार भेटयले. हांव जेन्ना लागशिल्ल्यान जेन्ना सरकारा कडेन जेन्ना पळयता तेन्ना आयजचो प्रत्येक गव्हर्नमेंट सर्वंट जो पळय आसा तो मंत्री आनी मंत्रीमंडळ हांकां कशे तरेन खावपाक सगळें वातावरण तयार करप हें पळोवपाक सोदता आनी तो खाता तातूंतले थोडे तरी पर्सेंट आपल्याक खावंक मेळचे अशे तरेन राजकारभार चलता. आनी हाची जाणविकाय तुमकां बेस बरी आसा आनी ही बेस बरी जाणविकाय आसूनय तुमच्या सारक्या मनशाक गुलाबा सारको पुरस्कार दिवपाक वेचून काडटा हाजो असो की आमकां गोंयच्या फुडारा खातीर तुमचे सारके अधिकारी आमकां सरकारान जाय तेच गोंय सांबाळटले आनी त्याच खातीर हो पुरस्कार आनी तुमकां भेटयल्लो आसा. आतां आमकां फायटर कित्याक जाय? आमची गोंयची भौतिकाय आयज कितें जाल्ली आसा? आयज आमी आमच्या आमदारांक निवडून हाडटात एका पक्षाचे म्हणून, तांकां रातोरात उखलून व्हरतात आनी कितें करतात? गोंयचो फुडार सांबाळटात तुमी? ना. तुमी कितें करतात हे सगळे समाजाक खबर आसा. हे कित्याक लागून चल्लां? आयज खंयच्याच मनशा भितर आज कितें एक नीत उरूंक ना. आमकां गोंय सांबाळपाक जर जाय तुमी भायर वचात, जोडपा खातीर खंय वचपाकूच जाय.
पूण गोंयचे नाते तोडू नाकात आणि गोंयचे नाते कितें फकत कोंकणी जेन्ना रस्त्यार धरून जर कोणी कोणाक बुडयतलो तेन्ना आवय दुख तरी असं जर म्हणना ओ माय वॉट टू डू अशें म्हणत कोणूच गोंयकार ताका पावचो ना तर आपलो जीव वाटावपा खातीर तरी कोंकणी सांबाळा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. कारयेचो वेग आनी वर्र मारपा खातीर गाडी चलोवपाक फावना. जबाबदारेन आनी सादूरतायेन गाडी चलयात. 3 खेपे एशिया पॅसिफीक रॅली जैतवंत आनी राष्ट्रीय रॅलीचे 6 खेपे अजिंक्यपद मेळोवपी गौरव गिलान सांगलें. गौरव मुखार म्हणटा, रेसींग धोकादायक पण तुमी ताचे कडेन प्रोफेशन म्हणून पळयशात आनी जबाबदारेन गाडी चलयशात जाल्यार तुमकां जैत मेळूं येता. गौरव गिल गोंया आयला. ऑल गोवा मोटर स्पोर्ट्स संघटनेन आयतारा पणजे ताचो भोवमान केलो. आयुष मंत्री श्रीपाद नायकाचे हस्तुकी ताचो भोवमान जालो. रेसींग ट्रॅका वयल्या ताच्या प्रवासा विशीं सांगतना ताणें भविश्यांतल्या उपक्रमां विशीं म्हायती दिली. पळयात तो कितें म्हणटा तो. It's a very dangerous sport. So what we have done is this year we've got tremendous support from JK Tyre Group and the Champions Group to open my academy, and we are training a lot of people and including Weber who has come to my academy and he has shown some great results now currently. So we are opening our academy in Coimbatore and we will continue to develop talent and train a lot of youngsters, all age groups. And I also have a program for women drivers, who are welcome to come. And we are currently doing a women empowerment program where it's called She Drives, and women can come to us. And it's free, of course. It is powered by Ford and JK Tyres. So they come and they are allowed to drive with us for 2 days, and we teach them how to be safe drivers, intelligent drivers. Motorsport is not only just about going fast, it's about being responsible and being safe at the same time. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आनी ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.